एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाईम झालो 10:30 आणि आकाश येला. आकाश काय येला? टी व्ही वरपा येला. आकाश येला. आकाश तुम्हाला दिसवंक ना न्ही? आकाश आहे म्हण. हय. सो आकाश येला. सो 10:30 अशें जाला. 11 जावपा येयली. हय. तो म्हटले ब्लॉग स्टार्ट करूया. घरची सगळी कामां जाली. इशूय न्हिदला. इशूका अजून न्ही न्हावपाक बी काय घालूंक ना. खालो आनी न्हिदलो. आतां न्ही एक 2-3 दीस जाले. आतां गरमी स्टार्ट जाल्ली आसा. कितें केल्लें सारको खायना. स्टार्टींग 1-2 चमचो बरो खाता, मागीर खायना. आतां आनीक बारीक जातलो तो. आतां नखरे स्टार्ट जाले तेजे. उदक चड पिता. ताका आनी खूब ताण लागता. उदक पिता. मागीर तितून ताका पोट भरता. आमी काय खायच ना तो न्हिदला म्हणून न्हिदुनी म्हटलें. ओके. सो एक आयच्यान म्हाका रिलॅक्स एक गुड न्यूज तुमकां शेअर करता. रिचुकाची आयज फायनल एग्जाम म्हणजे लास्ट पेपर आयज. एग्जाम काबार नाका जालें आमकां तरी. एग्जाम म्हटल्यार आमकां हांगा स्ट्रेस बोवाळ घरान सायड बाय सायड. ताका मारूय पडटा रिचुकाक. खरें ताका मारता हांव. पयलीं ताका बरे भशेन समजयता, मागीर आयकना, मागीर ताका मार पडटा. खूब हें करता स्टडीज करपाक ताका खूब. म्हणजे कितें सांगू तुमकां, ताका घेवन बसचें पडटाच. कित्याक ताका एकल्याक हांव सोडूं शकना. ट्युशनाकूय वयता सायड बाय सायड हांवूय स्टडीज घेता. सो जायना. इफ आतां थोडे दीस जाले शिव मातसो घरा बेगिना येता. इफ तो बेगिना येयलो न्ही कितें जाता, मातशें तो इशूकाक घेवन बसता. मागीर म्हाका मातशें बरें पडटा. मागीर हांव ताका ह्या रुमान बसून स्टडीज घेता. ओके. सो आयज आसा हिंदी पेपर. आयच्यान पेपर म्हणजे पेपर काबार. आतां हॉलिडेज ताका. सो अशें जाता. आनी मदीं मदीं हांवें न्ही व्लॉग करूंकूच ना. कितें म्हूण करतलें, हेजे स्टडीज घेवंक जाय आयल्या बरोबर. मागीर खूब आहा न्ही तें. आनी सामकें टफ सामकें. आनी मार पडटा हेका लागून की जे आन्सर आहा न्ही ताका, की जावं हिंदी जावं इंग्लीश सायन्स, आन्सरां मातशें न्ही 3-4-5 लायनीचे आन्सर आहा. तो व्हडले व्हडले आन्सर करपाक न्ही वाजयता. सो म्हाका तो कितें म्हणटा, शॉर्ट करून दी म्हणटा. सो हांव तशें शॉर्ट बीन करून दिना. कित्याक भुरग्यांक न्ही आतां सवय करूंक जाय व्हडली व्हडली आन्सरां लर्न करपाचें. सो तो शॉर्ट कर म्हणटा. सो शॉर्ट केला तरी मिनिंगूच हें जाता. त्या क्वेश्चनाचें मिनिंगूच हें जाता इफ ते शॉर्ट केले. सो हांव ताका शॉर्ट बीन करून दिना. ताका लागून तो वाजयता. मागीर तो मार खाता मागीर. ताका मागीर मारता हांव. आयकत ना की आतां भुरग्यांक सवय करूंक जाय व्हडली व्हडली आन्सरां करपाचें बीन. सो तशें कळ्ळें तुमकां न्ही. मागीर इशूकाचो बोवाळ, मागीर हेजे बोवाळ. हांवें इशू आतां पयलीं सांगलें, तूं मातशें इफ सांजचें काम बीन जालें न्ही मातशें बेगिना घरा यो. मातशें बरें पडटा. कित्याक तो मागीर घेवन बसता मागीर. सो आमगेर ती हें करता, भाकरी करता. आयज सांगलें तिका हांवें बाजरा पीठ आसा, बाजरा रोटी कर म्हण तिका. आनी हांव न्ही कपडे दाखयता तुमकां. जस्ट हे सगळे कपडे हांवें बेळगांवसून हाडलेले न्ही. एक वेळा दार बंद करता. हांवें ते कपडे सगळे बेळगांवचे हाडलेले न्ही. सो ते कपडे काय हांव डेली वेअर घालूं शकना. सो अशें मागीर दवरले न्ही कबडान बी, ते मागीर काडटना बिडटना सगळें मॅस जाता. सो हांवें कितें केलें, मिशोंतल्यान न्ही प्लास्टीक कवर ऑर्डर केला. प्लास्टीक कवर ऑर्डर केलें आनी अशें ताका दाखयता तुमकां. अशें घालून दवरला हांवें. सो अशें हांवें न्ही सगळे कपडे न्ही एक प्लास्टीक कवरान घालून दवरला की हें आतां काय डेली काय वेअर घालचें ना हांव. सो मागीर म्हटलें एक प्लास्टिकान अशें घालून दवरया, मातशें बरें पडटा, बरें उरता मागीर. हें पळयात अशें हांवें एक न्ही प्लाझो बीन न्ही अशें घालून दवरला. हें पळयात. आतां हें कबडान दवरपाचें आसा. सो कबडान दवरता मागीर. एक काम जालें म्हाजें. सो हें आनी हें पळय. सो बरें पडटा. आतां कबडान दवरलें न्ही मागीर काडटना बिडटना कांय प्रॉब्लेम जावचें ना. सो ताका लागून हांवें सगळें पॅक करून दवरलें. सो काल कितें जालें, काल हांव ह्या रुमान ताका इशूकाक हांव तेल पुसता न्ही. सो तेलाची बाटली, डाबर लाल तेल आनी खोबरेल हाडून हांगा दवरलेलें हांवें टेबलार. आनी इशूक हांगा आसलेलो. हांव टेबलार तेल दवरलें आनी भायर गेलें. म्हाका तकलेनूच ना की इशू येतलो आनी तेलाक हात लायतलो म्हणून. त्या तेलाक तेन्ना हात मारले दिसता सगळें तेल पडलें. कित्याक तेलाचें वयलें धाकणां न्ही खोबरेल तेल तें ओपन आसलेलें. सगळें तेल हांगा पडलें. थँक गॉड हांव त्या आवाजान येयलें आनी ताका उखल्लें. जाल्यार तेलान खेळपाचो. फूल हें हांगा न्ही तेलान बरें पुसलें हांव. टिश्यू पेपरान पळय 3-4 वेळा पुसून काडलें. मागीर हांवें फिनायल घालून पुसलें. तरी पूण न्ही सगळें फ्लोर न्ही हें जाला, स्टिकी कशें स्लिपरी जाला. सो तिका म्हटलें आयज बरें पूस म्हटलें. आयज हांवें ताका हें घातलां डिटर्जंट, एक सर्फ बीन घालूंक जाय. केन्ना केन्ना न्ही विकली एकदां न्ही जेन्ना मोपिंग करता न्ही थोडें सर्फ घालून पुसूंक जाय, मातशें क्लीन जाता. सो ताका म्हटलें आयज सर्फ घालून पूस म्हटलें. असलो आमचो इशू. काय आतां दवरपाक अशें ना. हांगा दवरलेलें हांवें तें म्हाका लक्षानूच ना. सगळें तेल उडयलें असलो. ओके. सो आयज रितीकूय हॅप्पी आसा. आतां कालच्यान म्हणटा आपूण खंय एग्जाम सोंपले की न्हिदो काडटा खंय.
हें करता तें करता खेळपा वयता हांवें म्हणलें तूं जाय तें कर म्हटलें असलें. सो रातचे आमी सदांच न्ही 12 पर्यंत बसताले स्टडीज करपाक कित्याक खूब आसा न्ही तें आनी थँक गॉड एक पेपर आसलेले. सो खूब आसलेले सो रातचे आमी 12 11:30 ते 12 अशें इतले पर्यंत बसताले आमी कित्याक हांव ते सगळें घेवन म्हणजे हांव ते सगळें घेता अशें न्ही की धाकटो आसा ताका लायटली सोडप अशें ना. स्टडीज घेवकूच जाय. आतां तांकां मातशें जाग्यार बसोंक जाय म्हणटा पळय तशें मागीर ते व्हडले जाले की मागीर ते म्हाजें आयकचें ना. सो हांव तशें म्हणजे ताका 12-1 पर्यंत बसून घेवपी हांव असलें. सो 1 पर्यंत केन्ना बसयना हांव. इफ सॅटर्डे संडे असलें न्ही रातचे आमी लेट अशें बसून स्टडीज करता कित्याक दनपारां बी न्हिदता न्ही तो ताका लागून. सो फायनल जालें आतां 5थाक वयता कितले बी व्हडलो जालो ऋत्वीक कळाच ना आतां 5थाक. आतां 5थाक आनी खूब टफ खूब तांचें हें आसता पळोवया कशें कितें तें. ओके सो जालें मॉर्निंग आमचें रुटीन सगळें. आतां न्ही हांव किचनान वयता. शिव जेवपाक येतलो काय ना खबर ना येता म्हणटालो येयल्यार बेगिना येतलो तो नाल्यार येवचोना आयज काम आहा. आकाशूय गेला. सो आयज न्ही चिकन आसलेलें फ्रिजीन. सो चिकन मागीर पालक काल शेवताक म्हटलेलें पालक एक बंडल घेवन यो म्हणून इशुका. तो 2-3 बंडल घेवन येयला. तो इशुका चड पालक लागना न्ही सो ते पालक आतां पिड्ड्यार जातले. सो आयज हांव न्ही पालक चिकन करता खूब बरें लागता. सो भुरगे खाता ऋतूक तरी खातलो शितान बी कालोवन पालक चिकन एकदम हेल्दी बरें सामकें. तो म्हटलें आयज पालक चिकन करता न्ही तेच्या वांगडा कितें भाकरी बीन करया म्हटलें कितें पीठ तशें उरता मागीर तें. सो तिका सांगलें आयज बाजरा आयज रोटी कर म्हणून. ओके सो आयज ऋतू येतलो तुमकां मेळयता सामको हॅप्पी आहा तो एग्जाम सोंपलें म्हणून. ओके सो हांव वयता किचनान पालक मातशें क्लीन करूंक जाय कांय करूंक ना हांवें. ओके मागीर मेळटा तुमकां चला. ऋत्वीक आयलो. कितें रे कोणें दिला रोशनकान दिला कित्याक तो स्कूल सोडटा पेपर कसो गेला रे डिफिकल्ट जाल्लें ताका हिंदी केन्ना डिफिकल्ट वयता. हिंदी कशें आन्सर बरोबर येता तें कितें तें आसा न्ही ग्रामर पार्ट तो मातसो टफ येता ताका. सांग सगळ्यांक कितें करतलो आतां एग्जाम सोंपलें कितें करतलो आनी कितें करतलो आनी कितें करतलो इतले टीव्ही पळयतालो आनी कितें करतलो इतले न्हिदो काडटा म्हणटालो. रीडिंग काडटालो एग्जाम टायमार तो न्हिदोंक ना. जून स्कूल हा जून जुना स्कूल हेंका न्हू ते स्कूल आतां परत स्कूल न्ही एप्रिलान म्हाका दिसता तांकां ते 5th 7th 6th आमकां फ्रेंड की दिला 6th स्टँडर्ड आहा पळय तांकां आतां एप्रिलान रे एप्रिलान स्कूल हेंका ना दिसता. आमकां की दिला पण कितें दिला आमचे सगळे म्हणून आमकां पेन दिला पेन दिला जो गेलाचो आनी हे दिला मार्बल ते मार्बल दिला मार्बल उडे ते म्हाका भंय दिसता हो न्ही मार्बल खंय खंय दवरता हिशूकाक मेळ्ळा न्ही तोंडाक घालता ते मार्बल उड्या मार्बल नाका आमकां. हो खंय खंय सामान खंय खंय उडयता शार्पनर पडटा थंयसर रब्बर पडटा मागीर इश्यू वचून तोंडाक घालता ते मार्बल पयलीं डस्टबिनान घाल. एक घालला सँडविच खाल्ला टायमूच जालें मागीर आयज ताका सँडवीच केल्लें सो आतां ना आनी सँडवीच खा. हॅपी मरे हॅपी हॅपी हां ओके कितें करतालो हॅपी कितें केलें तुवें आतां डान्स तेच हॅपी खंय हेजे एग्जाम आमच्या हांगा तकली हांगा दुखपा लागला हांगा हेंका कितें आमी हांव रिलॅक्स करतलो आतां आरामसे बाबी बस गेली भाकरी करून येपळ्यात ना चल येपळ्यात हें न्ही बाजराचें सो म्हटलें आयज करया म्हटलें की पीठ आसा आनी थोडें पीठ आहा न्ही गे आनी एक दीस जातलें जस्ट थोडेंशें पीठ उरलां. ओके सो पयलीं हांव पालक क्लीन म्हाका एक पालक दी काडून हांव पयलीं पालक क्लीन करता तो आजून उठोवंक ना तो उठच्या पयलीं म्हाका करूंक जाय. रा पीठ पडला सो हांगासर पळयात शिवन आतां एक बंडल हाल म्हटल्यार 2-3 घेवन येयला हें पळयात. आनी सिलिंडर बूक करून आयज 5th डे आजून सिलिंडर येवंक ना सो टेंशन पडलां आतां केन्ना येतलें खबर ना. सो म्हटलें तिणें भाकरी बीन गॅसीरूच केला सो म्हटलें बाकीचें कितें आहा तें चिकन आतां करतलें न्ही इंडक्शनान करया म्हटलें आजून येवंक ना 5th डे नाल्यार पयलीं कितें जातालें जेन्ना बूक करतालें पळय 2 दिसांनी सिलिंडर येतालें सो आयज 5 दीस जाले सिलिंडरूच ना आजून येवंक ना. सो म्हटलें तें उदक बिदक गरम करचें पडटा सो आतां इंडक्शनान करता हांव टेंशन ना इंडक्शन आसा. सो म्हटलें तिणें भाकरी केली तितून. ओके चला हांव उठोवना आजून पालक क्लीन करता ताका पालक शिजोवन प्युरी करूंक जाय
कळ्ळें गरम उदकान ताका बरें शिजोवपाचें पालकाक आनी प्युरी करूंक जाय सो तें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां मागीर तुमकां हांव शेअर करता रेसिपी पालक पनीर सॉरी पालक चिकन बरें लागता एकदां तुमी ट्राय करात शिता वांगडा चपाती वांगडा आनी खावंक खूब बरें लागता सो एक 2-3 पानांनी हांवें इशुका काडून दवरला आनी पालक बरें ताका क्लीन करून डेट बीन घालप ना फक्त पानांच घालपाचें हां आनी उदक घालून ताका मातशें शिजोवपाचें एक मातशें एक बॉयल येयलें न्ही एकदां बॉयल येयलें की एक 5 मिनटां दवरपाचें चड ओवरकूक करप ना हांव न्ही पालक शिजोवन प्युरी करून घालतलें इफ तुमकां प्युरी करपा नाका पालक फायन चॉप करा आनी घालपाचें आमी चिकनाक ताका आनी बॉयल बीन करप ना सो हितून हांव अशें प्युरी करून घालतलें मातशें बरें पडटा खावंक खूब बरें लागता ओके सो ताका बरें बॉयल येवनी पालक बरें शिजोवनी मागीर दाखयता तुमकां सो हांवें चिंतलेलें की इशुकाक आयज चिकन बीन घालया म्हणून चिकन बी खाल्यार ताका कांय अशें प्रॉब्लम जायना ओके चिकन ताती बीन सो पयर हांवें ताका घातलेलें चिकन न्ही घालतलें सो चिंतलें की आयज घालूंक नाका सो आई खबर नाका जेन्ना फ्रेश चिकन हाडटा पळय तेन्नाच घालतलें हांव सो आयज म्हणटा ताका ताती घालता ताका ताती घातल्यानी ताका खाता तो ताका लायक सो आतां परत ताती जावं मागीर चिकन घालून जाल्लें आसा नुस्तें बी घालून जाल्लें आसा काय ताका अशें कांय प्रॉब्लेम ना सो चिंतलें की आयज ताका पालक घालतलें तें नॉर्मल तूं मूंग दाल रायस आनी एक ताती ताका बॉयल करतलें कारण तो आज 12 जाली तो अजून उठोवंक ना सो म्हटल्यार हांव बेगीन करून घेता आनी पालक म्हाजे शिजलेलें आसा ओके शिजोवन न्ही तशें उदकान दवरप एक 10 मिनटां मागीर तें उदक काडून न्ही हांव प्युरी करून घेता दिसता चड तें पालक क्लीन केलें की न्ही चड दिसता एकदां मागीर तें प्युरी केलें न्ही तें जास्त थोडें जाता तें मागीर सो हांगासर पळयात चिकन आतां आमकां चिकनाक मॅरिनेशन करूंक जाय इतलें थोडेंशें आसलें चिकन तें हें पळयात मीठ घालता हांव हळदीचो पिठो घालता जरा थोडेशेंच सो एक हाफ टीस्पून घालता हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट सो बरें ताका मिक्स करून घेयात सो बरें एका मिक्स केलां हांवें धांपोवन न्ही हांव एक हाफ एन आवर एका हांव सायडीन दवरता कढाई दवरला तातूंत न्ही हांव एक 2-3 चमच्यांनी तेल घालता सो तेल तापलेलें आसा सो हांगासर न्ही हांवें कितें कितें घेतलां खडे मसाले तुमकां दाखयता हांव हांगा 3 घेतला इलायची घेतला एक ग्रीन इलायची हें ब्लॅक इलायची ओके आनी तेज पत्ता घेतला हांवें एक सिनामन स्टीक घेतला 1 इंच एक 7-8 घेतला हांवें ब्लॅक पेपर आनी हांगा घेतला हांवें एका हें म्हणटा जावेत्री कितें म्हणटा एका तें धाकटेसो घेतला हांवें चक्रफूल घेतला चक्रफूल आमगेर न्ही सोंपलें थोडेशेंच आसलेलें ओके आनी जिरा घेतला एक हाफ टीस्पून तें घालता सो मसाला न्ही हे खडे मसाला मातशे एका फ्राय करून घेवया सो आतां न्ही आमी कांदे घालया हांगा कांदो न्ही आमी 2 घेतला आनी ताका अशें बारीक चॉप करून घेतला सो कांदो न्ही पयलीं आमकां 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवया सो आतां घालता हांवें धाकटो चमचो घालता आलें लसूण पेस्ट ऑलरेडी आमी आलें लसूण पेस्ट न्ही चिकनाक लायला बरें एका मिक्स करून घेया आनी आतां न्ही कांदो न्ही मातसो एक लायट ब्रावन जायसर न्ही एका न्ही बरें कूक करून घेवया सो कांदो न्ही तुम्ही पळोवंक शकता बरो ब्रावन जाल्लो लायट ब्रावन जाल्लो आसा सो आतां न्ही टोमॅटो घालता हांगासर हांवें 2 टोमॅटो घातला आतां टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां कूक करून घेवंक जाय तर थोडेशें मीठ घालता सो मीठ घालून न्ही आतां एका बरें सॉफ्ट जायसर न्ही आमी एका कूक करून घेवया सो टोमॅटो न्हू हांगासर सॉफ्ट जाल्ले आसा सो आतां आमी घालया मसाला सो हांगासर घेतला हांवें 2 धाकटो चमचो रेड चिली पावडर एक धाकटो चमचो घेतला हांवें गरम मसाला टर्मरीक घेतला एक हाफ टीस्पून एक 1 टीस्पून घेतला हांवें कोरिएंडर पावडर आनी एक व्हडलो चमचो घेतला हांवें कसुरी मेथी तुमी स्कीप करनाकात पालक चिकनान न्ही कसुरी मेथी घातला न्ही बरो एक टेस्ट येता अशें घालता बरें ताका मिक्स करून घ्या हांवें मातशें तिखसाण कमी करतलें हांव तुमकां जर स्पायसी जाय तर चिली पावडर तुमी चड घालात सो मसाला पावडर घालून न्ही जसं आमकां 1 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो आतां घालता हांव चिकन सो चिकन घालून ताका बरें ताका मिक्स करून घ्या सो बरें एका मिक्स करून जालें आसा जस्ट थोडेशेंच उदक घालया चड घालनाका की चिकनाक आमी उदक सुट्टलें हे उदक घालून न्ही मातशें मिक्स करून न्ही धांपोवन दवरूंक जाय आनी चिकन आतां आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय हें धांपोवन दवरता एक 10-15 मिनट लागतले आमकां लो फ्लेमीन ताका आमी बरें शिजोवन घेवया
सांगायचं पळ्यात 10 मिनटं दवरलेले हांवें हाय फ्लेमीन आनी चिकनय शिजलेलें आसा आनी तुमी पयलें आसतलें उदक ताका सुटला. सो आतां आमी घालया पालक प्युरी घालता. इफ तुमकां पालक प्युरी घालपा नाका तुमी पालक फायन चॉप करून ह्या स्टेजीर पालक घालपाचें. पालक प्युरी घालता. तूं पयलें आसतलें पानां भरपूर आसतलें. आतां पळयात एकदां शिजलें की तें मागीर इल्लेशें जाता. सो मिक्सी जारांनी जे थोडेशें उदक घातलां. बरें ताका मिक्स करून घेवया. बरें ताका मिक्स करा. चड हांव पातळ करचें ना, मातशें थीक दवरतलें कित्याक रोटी वांगडा खावपाक हें बरें लागता. आनी चडूय न्ही पालक चिकन न्ही पातळ करनाका तें बरें जायना. सो बरें हेका मिक्स करून घेतला. फ्लेम मिडियम दवरात आनी एक 10 मिनटां हेका आमी बरें शिजोवन घेवया. सांगासा पळयात जाल्लें आसा. तें मागीर न्ही धांपोवन दवरलें न्ही मागीर तें थीक जाता कळ्ळें न्ही. हें शिता वांगडा बी तुमी खावं शकता, खूब बरें लागता. सांगासा न्ही पालक चिकन रेडी. ट्राय करा तुमी. इशुकाक भरयलें. आयज सामकी गर्मी जावपाक लागला आनी भायर सामकें दमट अशें काय पावस बी येतलो कसो दिसता. हेका न्ही बेगिना बेगिना भरयलें. हेका नाळयलें की आतां न्हिदतालो तो बेगिना. आतां बेगिना बेगिना ताका भरयलें न्हू रे. हें पळय सगळें हाय म्हण इश्वी. सगळें हाय म्हण. हाय म्हण मरे. हाय. जेलो न्ही तूं मामा केलो. आज आमची हॉलिडे फाल्यांच्यान. फाल्यां हॉलिडे हांव घेतलें हांगा स्टडी घराडे. हांवें न्ही हें ऑर्डर केलां खाजोवपाक शू. हय पप्पा शू म्हणटा आपल्या फाटल्या कार येता. हात पावना. आई ते फणी बिणी घेता आनी फाट खरपयता. हांवें ते मिशोंतल्यान ऑर्डर केलें. बरें येयलें म्हाका 65 रुपीज 2 येयले. हें पळयात बरें पडटा हें. म्हटलें हांगा दवर म्हटलें ना एक जाग्यार उरना आमचे वस्तू. म्हणलें हांगा दवर म्हटलें. कितें हो आसता फाट खाजोवपा हाडला पप्पाक. फाट खाजोवपा हाडला. सांग तूं आयज कितें माम केलो. खिचडी रे. म्हाका बी दिल्लें खावपाक. खिचडी अर्द नाकान खिचडी थोडे खिचडी रे. म्हाका बी दिल्लें खावपाक खिचडी. तूं खालें खिचडी. तेजे खिचडी आपल्याक दी खंय. मीठ ना कांय ना तें ताका लायक जालें ताका रे. ओके चला जेयता आमी. ओके आनी आयज शीत बीन जेवचें ना. हांव जस्ट भाकरी खातलें. म्हाका उदक पिवन पिवन सामकें पोट पॅक जाता सारकें उदक पिवन पिवन. सो आनी कांय अशें खावपाचें बीन येयना. सो थोडेशें शीत केलां रितीका लागून शिव ना आयज जेवपाक. आनी पयर आमी गेलेलीं चांदर. थंयसर आमची युट्यूब फॅमिली ओफिलिया टायस तिणेन हें दिल्लें चिकू. येवन हांव चॅक करता. काल एक हांवें चॅक केलें पिकलेलें आनी इतलें स्वीट दिसता की शुगर खाल्या भशेन. सो हें पळयात सद्या न्ही हो पिकला. म्हटलें जेवया आनी कट करया म्हटलें. आनी तें न्ही चॅक करत रावूंक जाय. चड ओवर कूक पिकलें न्ही तें मागीर पिड्ड्यार येता. सो चिकू शेक बीन करतलें हांव. खूब कच्चे आहा तें खूब स्वीट आहा. बाय हो एक पिकला हो एक पिकला. सो पिकतना कापोंक जाय. आनी इशू कितें करता इशू चिकू अजिबात खायना. जेन्ना आमी खावंक बसता पळय तेन्ना ताका हांव इल्लेलें घालता तेन्ना तो खाता. आनी स्पेशल ताका चिकू स्मॅश करून दिलें तो खायना. सो आमी तेंच करतलें जेवून ताका इल्लेलें तोंडान घालतलें हांव चिकू. बरें स्वीट आहा तें. सो आमी परत वयतलीं चांदर. सो चांदर आमी परत वयतलीं. हें कितें लागून तुमकां कळटलें. सो प्लॅन केला की नेक्स्ट मंथ आमी या म्हणून. एक बारीकसो म्हाका थंयसर न्ही एक शूट करूंक जाय तुमकां लागून. कितें तें हें तुमकां कळटलेंच. हांव वयतलें परत. सो सद्या दीस मंथ तो शिव मातसो बिजी आसा. सो नेक्स्ट मंथ आमी सांगलां आंटीक आमी येतलीं म्हणून एक विडियो करपाक. हें तुमकां हांव शेअर करतलें कितें लागून तें. ओके सो चला जेयता आमी मागीर मेळटा तुमकां. सो इशुकाक चिकू दिलें तोंड पुसलें आयज खालें तें चिकू. म्हणजे आतां तुमकां सांगलें न्ही आमी खावपाक बसोंक जाय. आमी खावंक बसलें न्ही आमचें तोंड पळयता पळयता आपूण खाता. आवयश कितें चिकू खालें स्वीट आसलें सामकें. 2 पिकलेले कट केले खालें ताणें. दवरला. चिकू शेक करूंक जाय. त्या शिवाक खूब लायक चिकू शेक. चिकू शेक करतलें हांव. सो जेन्ना आमी चिकू हाडटा न्ही भाजच्यान बीन खाताना न्ही डीक लागता तोंडां सगळें वायट वायट. हें बरें आहा हें डीक अशें लागना. सो खालें ताणें खूब स्वीट आसलें न्ही खालें ताणें. खंय गेलें न्हीद मरे. आतां न्हीद म्हटल्यार न्हिदना. जेन्ना हांव ते दनपारां स्टडीज घेता तेन्ना आपूण न्हिदता म्हणटा ताका न्हीद येता खंय. आयज म्हटलें वचून न्हीद रे ना आपल्याक न्हीद येना खंय. फक्त नाटकां कित्याक दनपारचे स्टडीज करचे पडटा न्ही. सो ताका तेन्ना न्हीद येता. हय रे तुजो भैया पळय न्हीद येना खंय ताका. आतां. असलें हेंचें
आयज इवनिंग स्नॅक्स तिलापिया फिश फिंगर खूप तेंप जालां हाडून तशें फ्रिजान पडलेले टायमूच नासले करपाक. सो आयज म्हणजे रिलॅक्स म्हणजे एक्झाम सोंपलेलें हो धांवलो गार्डनान. ताका म्हटलं राव रे खावून भायर सामको काळोख जाला पावसा कितें गे एका म्हटलं राव रे खावून वच रे ना धांवलो. बाकी टायमार बरो न्हिदता एग्जामी टायमार. आयज बेगिना उठला आनी म्हाका मस्को मारता वचूं काय म्हणलें वच म्हटलें एटलीस्ट खावून तरी वच म्हटलें. ना खंय धांवलो मागीर येवन खाता खंय शिव येवंक ना अजून. सो हांवें आमकां पुरताकूच फ्राय केला. मागीर ती मी इतली मी तांकां फ्राय करता कित्याक फ्राय करून दवरलें न्ही तें मागीर बरें लागचें ना. आनी हें न्ही शेजवान चटणी वांगडा खावन पळयात बरें लागता. बरें लागता तिलापिया फीश फिंगर केन्ना चुकून हाडटा आमगे तशें आमी हाडना ऑयल अशें फ्राय बी करना तुमकां खबर आहा. बरें लागता खावपाक कितें करतलें न्हू इश्वी गो उठलो आयज बेगिना. सो आयज सामकें रिलॅक्स सामकें बरें दिसता जिवाक. नाजाल्यार हो टायमार न्ही आमचो टायम जालो 6:30. सो हो टायमार सामको आमगे बोवाळ आसता अभ्यासाक. उठना न्हिदता उठ म्हटल्यार उठना. ओके आनी भायर दाखयता तुमकां. सो 6:30 जाल्यार आनी काळोख कशें अशें दिसता की पावस येतलो भशेन. कितली गरमी जावपाक लागला सांगू तुमकां खूब गरमी जाता. ओके आयज हेजे जुलाय वॉश करून घातले म्हणजे घामान सामके वास मारताले घामान सामके. तो आतां न्हिदता न्ही हांगासर ताका आतां सामकें स्वेट जाता जुला सगळे वास मारताले. आयज बरें वॉश केलें. ओके सो हांव म्हाजें इवनिंग स्नॅक्स हांव एन्जॉय करता बरे भशेन बसून. इशूक आत्तां उठलो. म्हाका कमेंट केलेले खूब जाणांनी आमी हाडून खालें म्हण तिलापिया बरें लागता तें डॅल्फिनोजान मेळटा आनी अशें हितून तशी आमकां डॅल्फिनोजान मेळटा आनी खंयचे अशें सुपर मार्केटान ते मेळना ते. सो बरें लागता अशें भितर 10 आसता भितर. इशूका नाका इशूकाक फ्रेश फीश घालूंक जाय अशें फ्रोझन न्ही. नाका गे ताका नाका तो असलें बिस्तें बरो खाता ताका घालना आमी ते फ्रोझन न्ही तें ताका लागून. ओके चला आयज इतलेच. सो आयचो व्लॉग कशें आसलेले कमेंट करा. आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.